वेगवेगळ्या सरकारी आणि निमसरकारी विभागांनी नोकरेचेर आशिल्ल्या कामगार कर्मचाऱ्यांनी मंगळारा आल्तिनाचेर मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याची वाट धरली। 108 ॲम्ब्युलन्सवेले कर्मचारी, कंप्युटर आणि व्होकेशनल शिक्षक आणि PWDचे सुमार 250 कामगारांनी मुख्यमंत्र्याक निवेदनां भेटयली। सरकारी सेवेत कायम करपाचे नाजाल्यार काडून उडयल्ल्यांक परत कामार घेवपाच्यो तांच्यो मागण्यो। तांच्या प्रस्नांनी लक्ष घालता अशें उतर सध्या मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान तांकां दिलां। ॲक्च्युअली तुम्ही ते कंपनी अंडरस्टँड आता कितें आता ते स्क्रॅप करतना आणि आता स्क्रॅप करतलो यान पयलीं कशें हॅरेसमेंट जातालें ओवरऑल म्हणजे कितें पळय आमची ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी आसली पळय पयली आमची नायट शिफ्ट जाताली। आमी कॉल सेंटराचें हांव उलयतां। नायट शिफ्ट आसली 10:30 स्टार्ट जाताली आनी आमकां पिकअप आनी ड्रॉप आसलो, पिकअप करपाक आनी ड्रॉप करपाक घरा कडेन। पूण तो स्टाफ आतां काडलेलो आमी तो ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी काडलेली आमचे अशें सांगून की कॉस्ट कटींग गव्हर्नमेंट आमकां फंड दिना म्हणून। बस सीएमान सांगला आपूण फायल सगळी स्टडी करता, 1 म्हयन्याचो टायम दी म्हणून सांगला आनी मागीर आपूण अपॉइंटमेंट घेवन 99% आपूण करता म्हणून। तुम्ही आता शिकयता ना सध्या आमी खंय ना घरा आमकां ऑर्डर कितले म्हयने जाले अशें ना लास्ट एकेडमिक इयर आसून आमकां हें दिवना अपॉइंटमेंट दिवना लास्ट एकेडमिक इयर आणि कितली वर्सां काम करताले तुम्ही हाच्या मोर दॅन 3 इयर्स मोर दॅन 3 इयर्स 10 वर्सांसान आसा 10 इयर्स असो आतां फक्त कोर्स ना म्हणून आमकां घेवना तेंच्यांनी। तुमकां अशें तेंचे सांगून लागले की तुम्ही पार्ट टाइम कोर्स करा ना ना काय एक्चुअली ते एडवर्टिजमेंटाचेर मेन्शन केल्ले आफ्टर अपॉइंटमेंट 5 वर्सां भितर करपाचो म्हणून, पूण आमकां तेंच्यांनी दिवकूच चान्सूच दिवना न्ही तो। बीएड बीन तो प्रोसिजर आसता PGD CET कोर्स तो ते आमच्या जाग्यार नवे घेतले तांचे कडेन नाच ते आमचेर हे इनजस्टीस जालें ना। आमकां 14 मार्चाच्यान तांणी दिले ह्या ब्रेक दिला। आमी सद्या कॉन्ट्रॅक्टाचें काम करताले आमकां सांगना तांणी ब्रेक दिलो। पेमेंट ना 2.5 म्हयने जाल्यार पेमेंट ना आमकां, पूण आतां त्या बेजिसाचेर आमी तांणी घेवपाक जाय अशें आमगे तांची इच्छा आमची CMA कडेन। CMA कडेन गेले म्हळ्यार आमकां अपॉइंटमेंट दिला म्हणटा। दिवचले नावेले सेसागोवाचो प्लांट आनी पुलाक थंयचे लोक विरोध करतात। लोक म्हणटात गांवकारांक विस्वासात घेनासतना आनी ग्रामसभा घेनासतना पंचायतीन हरकत ना दाखलो दिला। 14 लाख चौखण मीटर जमनीत सेजा पीग आयर्न प्लांट उबारता। ह्या प्लांटा खातीर सेजागोवान रस्त्याचोय प्रस्ताव घाला। रस्त्यावेल्यान वचपी ओव्हरहेड पुलाकय पंचायतीन दोळे धापून NOC दिल्या अशें लोक म्हणटात। लोकांक प्लांटय नाका आनी ब्रिजय नाका। प्रोजेक्टा बद्दल तुका कितें म्हायती आसा? कसो ह्या प्रोजेक्टा बद्दल सांगपाचें तात्पर्य म्हणजे ह्या प्रोजेक्टा बद्दल आमकां कांयच खबर ना। त्या खातीर हांगासर हे तेंचेर EI म्हणजे एनवायरमेंटल तेचो हे आस्पेक्ट कितें रिपोर्ट हांगा दिवचो आनी आपले कितें आहा ते हांगासर हे प्रोजेक्टा बद्दल मांडचें अशें आमच्या ग्रामस्थांचे म्हणणें। त्या प्रमाणे सगळ्यांनी जवळ जवळ 1/10 ग्रामस्थांनी हांगा सही मारून पंचायतीक दिल्लें आसा की जनरल बॉडी आहा पळय आनी ह्या प्रोजेक्टा बद्दल लोकांक एक म्हायती दिवची म्हणून ती अजून कंपनीन दिवंक ना। आमच्या जे सरपंचान सांगलेलें की NOC खंयची येयली खंयच्याय कंपनीची ती ग्रामसभे कडेन प्लेस करतली, पूण आमकां मागीर नदरेक येयलें की फुडल्या नेक्स्ट ग्रामसभेक की ऑलरेडी ह्या एका प्रोजेक्टा म्हणजे ओव्हरहेड ब्रीज आसा न्हू ताका ऑलरेडी तेंच्यांनी NOC दिल्या म्हणून। मागीर आमी जेन्ना मागलें की ती रिवोक करची तेंच्यांनी शोकोज नोटीस काडली, पूण मागीर आमकां अशें कळ्ळें की तेंच्यांनी फक्त एक सिंपल एप्लिकेशन केलां ह्या कंपनीन, फक्त त्या एप्लिकेशनाक सपोर्टींग कांयच ना आनी जी आतां सद्या परमिशन आसा ती सगळी तेंच्यांनी एक्सपायर जाल्या। आतां ते हितून पूल थंय मोडलो सेजागोवाचें वयता काम हेजें आहा आनी हो कोणाचें पडलो आनी कोणी मेल्यार ताजेर कितें म्हणून आमी हेका अपोज केला। हें आमी रस्त्यार पब्लीक रोडाक हेंचें तें वयरसून व्हरचें न्हू। आमच्या पब्लिकेचें ओपिनियन घेवचें आनी मागीर तेंच्यांनी NOC इश्यू करची। आतां कितें जालां तेंच्यांनी NOC दिल्या, ती NOC व्हॅलिडिटी कांय ना। ती NOCच्या बेजिसाचेर तांकां हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट करपाक तेंच्यांनी एप्रुवल दिला। तेन्ना ही 14 लाख स्क्वेअर मिटर JIDCन 100 रुपयान एक्वायर केल्या आनी सेजागोवाक विकताना तेंच्यांनी आनी कितें तरी इन आनी आउट पयशे घेवन तेंच्यांनी तांकां दिलेले आसा। राजेंद्र तालुक्याच्या प्रुडंट मिडियावेल्या फिल्म महोत्सवाक लोकांचो बऱ्यापैकी प्रतिसाद मेळ्ळो। 11 डिसेंबराक हो महोत्सव सुरू जाल्लो। आलिशा, सावरिया, ओ मारिया आनी अंतर्नाद हे 4 गाजिल्ले कोंकणी सिनेमा आज मेरेन एक करून प्रुडंटान प्रत्येक आयतारा दाखयले। ह्या सिनेमाचेर आमी लोकांक विचारिल्ल्या प्रस्नाक लोकांनी उमेदीन जापोय दिल्यो आनी कॅश इनामाय मेळयली। 25 मार्चाक आमी विचारिल्लो प्रस्न आसा, मायकल कसल्या रंगाचे हेल्मेट वापरतालो? A हळडुळे, B तांबडे, C पाचवे। आनी ह्या प्रस्नाची अचूक जाप जावन आसा A। आमकां खूब SMS फाव जाल्या आनी ह्या फाटी आमी आमचो लकी विनर वेचून काडला। तो जावन आसा कुंकळच्यान संकेत कुंदे। संकेत, अभिनंदन।
तुका फावो जाला हो 5,000 चॅक जो आमकां दिला तलक ग्रुप ऑफ कन्स्ट्रक्शन्स आनी तशेंच तुका फावो जाला मॅक्सिना कडल्यान गिफ्ट हॅम्पर. ओके, म्हाका सांग ह्या फिल्मा बद्दल ओ मारिया ह्या फिल्मा बद्दल तुका कितें सांगूशी दिसता? थोडे लोक म्हणटात की फॉरेनर बरे न्ही अशें, पूण थोडे फॉरेनर बरे बी उरतात. तांचो आमी आदार हें करपाक जाय, रिस्पेक्ट करपाक जाय रिस्पेक्ट तांकां. करपाक जाय. बरें आसा तुजें मत? हय. आनी तुका ह्या इनामा बद्दल तुका कितें सांगूशी दिसता? ना, म्हाका बरें दिसलें, म्हाका खूब आनंद जालो. पूण हो चॅक तुका दिवपाक खास आमच्या स्टुडियोन हांव आपयतां सुयश गावणेकर हांकां. गिफ्ट हॅम्पर. काणकोण नगरसेचे एका बायलेन बुधवारा बांयत उडी मारली. तिचें नांव लता देसाय आनी 65 वर्सांची. लोकांच्या आदारान उजो पालोवपी दळान तिका बांयतल्यान भायर काडली. तिणें कित्याक उडी मारली तें मात कोणाकच सारकें खबर ना. दुसरे वटेन काणकोणाच वासुदेव फळदेसाय हो मोटारसायकल घेवन सरळ न्हंयत गेलो. मोटारसायकलीवेलो ताबो गेल्ल्यान तो न्हंयत गेलो. ताका एका फॉरेनरान वाटायलो. बाळूरसून येतालो हांव म्हाजी गाडी काडपा लागून. सो हिंग लोकां गर्दी पळयला आनी कितें जालें हांव धांवून येयलो. म्हाका दिसलो जिवाण बीन कितें बांय पडला आसता म्हणून. येवन चोरले बायल पडून आसा बांय आनी ती सारकी लास्ट स्टेजीर पावल्या. जीव बीन ना, पूण कोण दोरी दिल्ले, दोरी धरून नासली ती कड. सगळे लोक कोण उडी मारपा तयार ना, आपणाक पोवपाक कळना तूं कळना म्हणटा. म्हाका एक्चुली थोडं थोडं पोवपाक कळटा, हांव बीन तितलें पोवपी न्हू. पूण ती एक फावट दोरी सोडली आनी पंदा तकली घालून रावली ती. म्हणटगीर रावली आनी म्हाका कळ्ळें आनी सालवार जावपा ना. हांवें आसल्या अवस्थेंत कपडे हाडले आनी उडी मारलो सकयल. तुवें सेव केलें तिका? मागीर धरून रावलो हांव. कितें जालें, एक बायलेन उडकी मारलेली पांय मातशी चड डीप ना, ती 15 मिटर आसतली डीप. सो तिणें उडकी मारलेली, पूण पयलीं तिका लोकलांनी धरून दवरली. 2 देवले लोक हांगाले 2 दोगजाण कर्नाटक देवल्यान धरून दवरली तिका. मागीर आमी येवन तिका काडले. स्ट्रेट येयलो तो, दोनी सायडीन पांय मारून गेलो, इतल्यान कट मारून सारो असो गेलो तो. सा उदकां गेलो तो, कडेबर उदकां पावलो सारको. मागीर तो हात पांय हालोवपा लागलो आनी तकली तिका उदकांक आसली, तकली वयर काडलीच ना ताका. म्हाका खबर ना ताका पोवंक कळटा काय ना कळटा तो. इतल्यान हांवें बोवाळ मारली, त्याक रुगो आपयलो आमगेलो मातशें पगारान हाडया म्हूण. इतलें म्हणल्यार हो भायर फॉरनर ताणें येयलो आनी तो सकयल उडी मारली आनी तो ताका सद्या धरलो. तेज नंतर मागीर पगार घेवन व्हरून ताका पगारान घेवन मागीर तडी हाडलो. ही गालजीबागची न्हय, ही तळपण रिवर, तळपणची न्हय, सकयल देवलो. हय. मागीर कशें करून काडलो, कशें करून मागीर लोकांनी? काल उदकांकूच ताका वड्याचेर गेलो थिंगा. पयलीं सद्या फॉरनरान भारतान व्हरून ताका धरलो थिंगा पोवन वचून. मागीर पगार हो व्हडी व्हरून वड्याचेर घालून ताका मागीर हाडलो. आमी तारीर गेल्ले बागान. आमी मोटरसायकल काडली. ती कशी कितें पडली, कितें आयडिया आसा मोटरसायकल? मोटरसायकल म्हणटा जी हें जालें आसता, स्लीप जाली, ओवर स्पीड आसलो, हें गाडी स्लीप जाली. मागीर तो कसो आसा आतां? तो हॉस्पिटलान येयल्लो तेन्ना बरो आसा तो. बरो आसा. काडलें मोटरसायकल वयर काडलें. नांव बी मागीर मेळ्ळें तेचें? वासुदेव फळदेसाय. वासुदेव फळदेसाय. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.